देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप जुआंवाचे पयले चिटी वेलें घेतलां आनी माथेवाचें शुभ वर्तमान. देवा लागीं मागलें जाल्यार तें मेळटाच. जुआंवाची पयली चीट आवेसवोर 3 वोळ 22. क्रिस्ता सोवें म्हज्या मोगाच्यानू, ह्या आधुनीक संवसारान मनशा जिवीत उदिकूच वेगान धांवता. आमच्या हातान आधुनीक यंत्रां आसात. ह्या यंत्रांचेर एक बोट लायल्यार अजापांनी सगळें बदलता. असलेच नदरेन मनशा जिविताक पळोवची संवय आमकां जाल्या. आमच्या ल्हान भुरग्यांक मागता त्याच वेळार मागता तें मेळूंक जाय. थोडो वेळ जाल्यार पाशियेंस काबार जाता. असलें आमचें आत्मीक जिवीत जावंक दिवचें न्हय. आतांच हांवें मागलें तें त्याच वेळार म्हाका मेळ्ळ्यार देव बरो अशें आमी चिंतल्यार आमी चुकतांव. आयच्या पयल्या वाचपांत भागिवंत जुआंव म्हणटा, कितेंय तुमी ताचे लागचें मागलें जाल्यार तें आमकां मेळटाच, कित्याक आमी ताच्यो आज्ञा पाळटांव. भागिवंत मोनिका एके आवयचें जिवीत आमचे पवित्र सोबेन पुरजोळटा. तिचे जिवितान आमकां मागण्याची देख मेळटा. तिका एकूच पूत आसलो. मस्तेपणाचें आनी पातकी जिवीत तो जियेतालो. देवाचें उतर वाचिनासलो. पवित्र सोबेची शिकवण पाळिनासलो. वडिलांक मान दिनासलो. तिची आवय थांबनासतना रडणें आनी विलाप करता. आपल्या पुता खातीर दिसपट्टें मागणें करता. तिच्या हातान जाता तितलें तिणें पुताच्या बऱ्या खातीर केलें. ती मरचे पयलीं तिका आपलो पूत बरो जालोलो पळोवंक मेळटा. भागिवंत मोनिका सारकी आमी मागण्यान वेळ सारुया. निराश जायनासतना थांबनासतना देवा लागीं मागणें करुया. आमचें जिवीत मागण्यान सारुया. सायबीण मायन म्हणलें, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरां प्रमाणें. मोगाळा बापा, जेजू तुज्या शब्दाचेर पातयोन रावन थांबनासतना सगळ्या विश्वासान मागणें करूंक पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां दी. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.